माझे नाव विजय पोळे, माजी सरपंच आणि जो 9 नंबर आसा तो वॉर्ड आहा तो 9 नंबर माझी मिसेस विनिता पोळे. कारण आमचो कित्याक सांगपाचो म्हणजे आयज चौगुले कंपनी आसली ती खूब जवळ जवळ 80 वर्सां सुमार त्यांनी हांगा चलयली, 80 वर्सां सुमार चलयली. पण कंपनी जोडली आनी आपूण गेली, पण आमच्या गांवांक लागून कांय करूंक ना. थोडे केले करूंक ना न्हू, जी शेतकारांची कितें मागणी आसली ती थोडी कितें थंय पेंडींग दवरली. परत थोडी आमची बिलां भरताली आनी कितें करताली, गोश्टी खुबश्यो आमच्या गांवांन करताल्यो, करनासल्यो कंपनी करताली. पण जालां कितें आतां अचानक तेंच्यांनी हो ब्लॉक कित्याक सोडलो आमकां खबर ना. ह्या फावट साळगांव कंपनी घेतला. आमचे कडेन चौगुले कंपनीन आमकां, हांव शेतकार अध्यक्ष आसा, शेतकार संघटनाचो अध्यक्ष आसा, त्या कारणान आमी कंपनी कडेन मागणें केलें. आमची कंप्लेंट फक्त आमी कोर्टान ना, पण अजून पर्यंत कंपनी जेन्ना सांगतले त्या पर्यंत आमची शेता भातांचे पयशे दिताले वेळेचे वेळ. आतां साळगांव कंपनी येता, साळगांव कंपनी निकती स्टार्ट करपाची आसता. पण साळगांव कंपनीक सुद्दां आमी सांगूंक सोदता की आदले आमचे पयलींचे पयशे आहा पळय चौगुले कंपनी, ते चौगुले कंपनी कडेन आमी मागल्या आनी चौगुले कंपनी फुडें तेंचो डंप आहा तो व्हरपाचो तेन्ना ते पयशे आमचे पयलींचे पयशे आमकां ते दितले अशें आश्वासन केल्लें आसा केल्या शेतकार कडेन. आतां आमी साळगांवकारा कडेन डिमांड केली की पयलींचे पयशे तुमी दिवंक शकता. ते म्हळ्यार आमी निकती स्टार्ट करता. जो आमचो माल व्हरतकूच आमी मार्च मेरेन आमचो जो माल आसा तो अंदूचो वर्स आसा तो व्हरता आनी तुमचे मार्च मेरेन तुमकां शेतकारांचे पयशे आसा ते दिता. त्या बद्दल काय ना. तशेंच ट्रकवाले तितून ट्रकवाले, हॉटेलवाले, शॉपवाले खूब जाण आसा. खुबश्यो गोश्टी आहा ती डिपेंड कंपनीचेर आसा. आमी 12 वर्सां वनवास भोगला सद्याक. जो बन आसा आमची 12 वर्सां वनवास भोगून येयल्ले आसा. तेन्ना हांव मागता जे आमचे जे 3 वॉर्ड सारके आसा तितून पंचायत सगळी आसा. 3 वॉर्ड सारके सफर आहा. एक शिकेरे, पैरा आनी अडनवाडी हे 3 वॉर्ड सारके सफर आहा. म्हणजे मायनींग एरिया आहा ती सारकी वॉर्ड. बाकीचे वॉर्ड पंचायतीचे घेतलेत पण लेबर पयलींचे आसले. सो कोण ओवर एज आहा तांकां आनी सोंपल्याक कोण हे केले ते कोण उरले पळय तांकां चान्स दिवचो कंपनी आनी नवे लेबर घेवचे. आमचो सपोर्ट फूल आसा आमच्या पंचायतीचो सपोर्ट. आमची ऑब्जेक्शन काय ना, पण 12 वर्सां आमी वनवास भोगला पळय तो आमकां तेजे फळ गावचे. नमस्कार. आयज मये ग्रामपंचायतीची हांगा ग्रामसभा चालू आसा आनी हे ग्रामसभेक डिफरंट इश्यू आसा. भितून जो इम्पोर्टंट इश्यू आसा पळय तो मायनींग जे पळय ब्लॉक दिल्लेले आसा ते ब्लॉक चालू जातलो जाल्यार लोकल एम्प्लॉयमेंट कितें मेळटलो हो हांगासर लोकल आमच्या यंगस्टर्सांचो टॉपीक आसा. आयज जर बारीक पळोवंक वचशी जेन्ना चौगुलो मायनींग हिचलयत तेन्ना शेतकऱ्यांक जे लिस्ट आसा त्या प्रमाणे तांकां लुकसाण भरपाई जी आसा पळय ती पावत टायम टू टायम. इवन लास्ट जे पळय 4-5 वर्सां आसली पळय मायनींग जेन्ना चालू आसचे तेच्या पयलीं 4 वर्सां जे आसले पळय ते 4 वर्सांचे पयशे डॅम्पोन म्हणजे वेदांतानूय दिवंक नासले आनी चौगुल्यांनूय दिवंक नासले. आनी ती जी केस आसा पळय ती कलेक्टरान गेली आनी कलेक्टरान तेन्ना मागीर हे दिल्लें एक इन्स्ट्रक्शन दिल्लें की तेंचे जे लुकसाण भरपाई जी आसा पळय ती शेतकारांक दिवपाची म्हणून. पण जेन्ना पळय आतां नवीन गोवोरमेंटान ब्लॉक दिल्लेलो आसा पळय त्या ब्लॉका प्रमाणे साळगांवकारान हो ब्लॉक घेतलेलो आसा जो शिरगांव आनी पैरा जो आसा पळय तो ब्लॉक. म्हणून हांगातले लोकल्सांचे शेतकऱ्यांचे किंवा कामदारांचे अशें म्हणणें आसा की जे पयशे देणे पयलींचे आसा पळय ते तेंच्यांनी पयलीं दिवपाचे म्हणून. साळगांवकार म्हणटा की जो पर्यंत काम चालू जायना तो पर्यंत आमकां कशें दितलो म्हणून. काम जायना बरोबर रोखडेंच तुमचें कितें आसा तें हें करपाचें पेमेंट दितलो म्हणून. पूण चौगुलो अशें आसा की चौगुलो खंयसर तरी फाटीं फुडें सरता आनी ताका हांव नको ती दानत आसना. कारण इतकी वर्सां तेणी हांगासर लुटलेले आसा मये गांवां तो खंयसर तरी तेणी परत फेड करपाक जाय. हांव तेंचे कडेन मागता जे कितें जे हक्काचे जे शेतकरी किंवा कामदार जे मागता पळय ते तेंच्यांनी दिवपाक जाय. आनी तसोच जसो ब्लॉक हो दोनूय ब्लॉक जेन्ना पळय वेदांताचे आनी चौगुल्याचो जेन्ना साळगांवकाराचो ब्लॉक चालू जातलो पळय तेंच्या कडेन गांवकाराच्या वटेनच्यान किंवा मये पंचायतीच्या वटेनच्यान हांव तांकां रिक्वेस्ट करता की जे पयलींचे जे कामदार आसले जे पळय एजी जे भितर आसले पळय तांकां तेंच्यांनी फर्स्ट प्रिफरन्स दिवपाचें. तशेंच नवीन एम्प्लॉयमेंट दिवपाक जे यूथ जे आमचे आसतले पळय गांवचे ते फिल्डांचे ते वेकन्सी तेंच्यांनी आमकां ऑपॉर्च्युनिटी दिवपाची.